नमस्कार इश्टानो, आमी जेन्ना ही BJP भ्रष्टाचारी पार्टी म्हणटात पळय, परत परत म्हणटा कित्याक तर परत परत आमकां अशें एक एक म्हायती मेळटा की हितूंतल्यान गोंयांत रॅम्पंट करप्शन चल्लां. आयचें आनी एक उदाहरण दिता तुमकां. 7 डिसेंबर 2023 गोंय सरकारान IDC गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अलॉटमेंट ट्रान्सफर एंड सब लीज रेग्युलेशन 2023 नोटिफाय केलें गॅजेटान. खूब कितें आसा तितून अलॉटमेंट आसा, ट्रान्सफर आसा, पूण आमी आयज तुमच्या नजरेक हाडपाक सोदता तो म्हटल्यार सब लिजिंगाचो प्रोविजन. सब लिजिंगाचो जो प्रोविजन आसा तितून हे कितें म्हणटात की द लीजी मे मेक एन एप्लिकेशन टू द कॉर्पोरेशन इन सो एंड सो फॉर्म विथ प्रोसेसिंग फीज provided in case of special projects allotted through Goa IPB, a no objection certificate from Goa IPB shall be submitted along with application for sublease. हांगा भानगड कितें इश्टानो जाणा तुमी, IDCचे जितले प्लॉट्स आसा हे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज, हे जर कोणाक दिता जाल्यार ताका टेंडरिंग प्रोसेस जावपाक जाय किंवा ऑक्शनिंग प्रोसेस जावपाक जाय. पूण IPB अंडर कितें जाता, IPB अंडर सिलेक्टेड सिंगल विंडो क्लियरन्स, आमचे CMचो कोण इश्ट येयलो किंवा मोविन गुदिनोचो कोण इश्ट येयलो काय तांकां अलॉटमेंट जाता. सर आतां तांकां जर तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट दाखयलो पेपराचेर की हो आपलो प्रोजेक्ट आसा आनी आपल्याक हेका लागून IDCचो प्लॉट जाय, आनी ह्या पात्रांवांनी तांकां प्लॉट ग्रांट केलो, आनी 6 म्हयन्या उपरांत जर ताका अशें दिसून येयलें किंवा दिसून येवकूय ना आनी इनिशियलीच तसो प्लॅन आसलेलो जाल्यार तो अख्खो प्लॉट काडूं शकता आनी सबलीज करूं शकता IPBची NOC घेवन. पयली गोश्ट म्हटल्यार IPB IDCचे प्लॉट ऑक्शन करिना, अलॉट करता. हांगासर ट्रान्सपरन्सी ना. हे आपल्या इश्टांक काडून दिताले, तेजे उपरांत ते प्लॉट काडटले, सब लीज करताले आनी सुशेगाद घरा कडेन बसून भाडें खाताले आनी हांकांय पावयताले मे बी. सो दीस इज नॉट, ही निव्वळ फटिंगपणां, भ्रश्टाचार, करप्शन. हो हेंच्यांनी आतां प्रोसिजर्स करपाक लागला की कशें आमी लिगली करप्शन करतले ते सिस्टमान घालपाक लागला हेंचे मेथड्स हेंच्यांनी. ही ब्रोकर जनता पार्टी, भ्रश्टाचारी जनता पार्टी फक्त स्टेटाच्या आनी तेंच्या ट्रेजरीक लुटपाक उठला आनी आपली घरां भरपाक लागलेली आसा. IPBन कसलीच ट्रान्सपरन्सी ना. दीस इज द लॉस टू द एक्सचेकर, लॉस टू GIDC. इवन तो पयर प्रमोद सावंताक एप्रिशिएट करतालो, बायट दिला पळय, हे इंटरव्यू दिला बाब कोचकरान, तेजो सुद्दां तुमी स्टेटमेंट आयकल्यार बरो जातलो, आयकून घेया. And once again, I thank our Chief Minister Pramod Sawant to take this, who has taken this step and brought out this bold regulation. There is of course a loss to GIDC. तो सुद्दां सांगता की IDCक लॉस जातले, मागीर फायदो कोणाक जातलो तर? आनी जर IDCक लॉस जाता जाल्यार IDC स्वताक लॉस करून असले कायदे कित्याक काडटात, रेग्युलेशन्स कित्याक काडटात तर? हो तो पात्रांव कोचकर बाब, तेजो IDCन प्लॉट, वेर्णा IDCन प्लॉट आहा, तेणी अर्दो प्लॉट काडला आनी कोणाक तरी लिजार दिला, भाड्याक दिला. सो असले लोकांची टोळी करून, गँग्स ऑफ करप्ट करून ही सरकार चल्लेली आसा आनी तेका लागून गोंय सरकार सारको रिणान बुडलेलो आसा आनी हे मंत्री आमदार श्रीमंताचेर श्रीमंत जायत आसा. इश्टानो, हे आपली घरां भरपाक लागून सद्याक सरकाराक लुटपाक लागलेले आहा आनी सरकारा वांगडा आमकांय लुटतले. तुमचे कपडे काडून घेवच्या पयलीं हादूर रावा, शिटूक जाया. देव बरें करूं.